कित्याक पैशांची गरज आसा म्हणून तुवें पयशे घेवप आनी आतां येवन सांगप की नो यू हॅव टू वेट टील द इन्क्वायरी रिपोर्ट कम्स आउट. दिस इज नॉट करेक्ट अँड दिस इज नॉट करेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट. आतां सुहास बाब, ऑल इज फेअर इन लव अँड वॉर. आतां चल्ला न्ही, ताणें घेतले न्ही पयशे, आतां कितें करतलो? नाव एवरीबडी इज सिटींग ऑन इज हेड. तुवें म्हाजे पयशे घेतले, तूं म्हाजे रिन्यू कर. बट इट डज नॉट एंड विथ रिन्युअल ऑफ द लीज. वी स्टील हॅव टू टॉक अबाउट एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्सेस, issue of whether that lease can be renewed or no. Now 2 years have elapsed. 2 वर्सां भितर कांयच इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना. 2.5 वर्सां कांयच इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना. हाऊ इज द गव्हर्नमेंट वर्किंग? कितें दिसता राजन बाब की हांगा गव्हर्नमेंट आपल्यालो इंटेंट दाखयता की आमकां इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय. दुसरे वटच्यान गव्हर्नमेंट 27 जाणांची लिजां रिन्यू करपाक जाय म्हणटा, पण तांचेर कंडिशन घालता. तिसरी वट मेलवानी बाब म्हणटात की आतां 2.5 वर्स जालीं, आतां 2.5 वर्सां तुमी इन्व्हेस्टिगेट करना जाल्यार तुमी कितें करतात? हें कित्याक लागून हें इतली कोफुसांव जालें अशें दिसता? कोफुसांव जालें म्हणजे जेन्ना कसली धोरणां जी आसा ती स्पश्ट ना. सरकारान ठरोवपाक जाय की आपणाक कितें करपाक जाय. म्हणजे खाण जे लोक आसा, खाण भागातले लोक आसा, तेंचे हित जर पळोवपाचें आसा किंवा आपणाक कितें करपाचें आसा, हें धोरण जें आसा हें सरकारचें स्पश्ट ना. आनी तें स्पश्ट नासल्या कारणान आयज ही परिस्थिती निर्माण जाली आसा. गव्हर्नमेंट इज कन्फ्युज्ड. हय, गव्हर्नमेंट पूर्णपणे कन्फ्यूज आसा ह्या प्रश्नाचेर. आणि तेका लागून हो जो मुद्दो आसा म्हणजे एका वाटेन एनवायरमेंट क्लियरन्साचो किंवा एका वाटेन लीज जे एग्जिक्युशनाचे तेचे मुद्दे जे आसा, हे मुद्दे तेका लागून प्रलंबीतूच उरलेले आसा. आणि म्हाका दिसना की अंदू किंवा जर सरकाराक बेगिनात बेगीन जर खाण वेवसाय सुरू करपाक जाल्यार इतली शिथिलता किंवा अशा पद्दतीन प्रश्न हे सुटाना. हे प्रश्न काम करून चलचे ना. कारण आणि जे गजाली आसा न्हू, आमी जेन्ना म्हणटा की एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपाक जाय किंवा एअर पोल्युशन कंट्रोल जो आसा किंवा वॉटर पोल्युशन एक्ट जे आसा, हे मुद्दे जर लागू करून तुमी हो जर व्यवसाय सुरू करताले जाल्यार मागीर तेच्या खातीर तशी तुमी तयारी दवरपाक जाय, तशी यंत्रणा हाडपाक जाय. ती यंत्रणा सरकारात आयज तरी ना. आनी जर सद्या जे खाण खातें आसा तें जर पळयत जाल्यार हसपाक येता की तेंचेर कशें जातलें म्हणून. कारण वॉट इज दिस स्टेट ऑफ कन्फ्युजन? खंय गव्हर्नमेंट इज कॉट अप बिटवीन वेदर टू फुली बॅक दी मायनिंग डिपेंडन्स आनी काय खंय तरी पर्यावरण मोगी हांकां सांबाळून घेवप. गव्हर्नमेंट इज कॉट अप बिटवीन दिस क्रॉस फायर. यू हॅव टू अंडरस्टँड हाऊ गव्हर्नमेंट शूड फंक्शन and what is now happening. Again, I am repeating myself. Earlier also I have said, government has 3 wings. You have the legislator, you have the bureaucracy, and you have the judiciary. Now, one thing is very clear. Legislature has failed, bureaucracy has gone to sleep or is pretending to be asleep. Now the only hope remains is judiciary. Matters are now before the Supreme Court, before the Green Tribunal. Now, since government is not coming out with a proper policy, eventually judiciary will have to come out with a proper policy, which will balance the environment aspect, which will balance the people's aspect. And that is the only hope. There is this state of confusion. अरे एक मनीस आसता पळय, तो समज प्रिटेंड करता न्हिदपाक आनी ताका तूं जगोवपाक वयता, तो जगचो ना. No, why is he pretending? He is pretending because he don't want to take decisions. All decisions are being pushed on our CM. तो एवढा 18 hour काम करता मरे. What kind of decisions he can make? Ultimately, you will get decisions like this. And दुसरे म्हणल्यार ही जी पॉलिसी आसा फ्रेम केल्या, this policy you cannot say that it is a mining policy because तातून जे कंटेंट जाय मायनिंग चालू करपाक आनी फायनल पॉयंट्स जाय मायनिंग चालू करपाक, which should have been done in consultation with some experts of the industry. That is lacking. This is a more like a policy to defend someone in the Supreme Court, to defend someone in the High Court. Supreme Court submit करपाक 13 तारखेर आता हियरिंग येवपाचें आसा. 13 तारखेर सुप्रीम कोर्टान हियरिंग येतगो थंय कोण तरी उबे रावन सांगपाक जाय की बाबा वी हॅव डन समथिंग, because in the Supreme Court judgment on 21st April there was a deadline ki within 6 months you have to formulate the policy and it will be subject to the review of the Supreme Court. आता 6 महिने काबार जावपाक आयल्या, सो कितें तरी केलां हें दाखोवपाक. आतां गव्हर्नमेंट सिरियस ना हें 2 गजाली वयल्यान कळटा. एक म्हणल्यार ही पॉलिसी तितून कांय जत्मो ना, पॉलिसी स्टार्ट जातली ना जातली. कॅटेगरायझेशन केलां, कॅटेगरी 1, कॅटेगरी 2, कॅटेगरी 3. आतां कॅटेगरी 1 खंयच्यो मायनी येतल्यो, कॅटेगरी 2 खंयच्यो मायनी येतल्यो, कॅटेगरी 3 खंयच्यो येतल्यो हें कांयच ना.
which is there the clarity was there in the Karnataka judgment Supreme Courtan. तातून A-B-C category केल्ल्यो आणि 18 mines were allowed to बरोबर डिमार्केशन पॅरामीटर्स आशिल्ले बरोबर तेच जर बरयल्ले एज पर कर्नाटका जजमेंट जाल्यार that clarity would have come. That is accepted by Supreme Court also. And just for your information, the R&R work was done by our Sustainable Mining Initiative under supervision of the CEC of Supreme Court. आणि ते सगळे जावन आता थंय मायनी चालू सुद्दां जाता आणि इंडस्ट्रीक ओर वता. राजन हे खंय तरी कोर्टां भितर ज्यो केसी चालू आसात ताचो एक प्रचंड दबाव दिसता सरकाराचेर. प्रचंड ताण जो आसा तो सरकाराचेर आसा. कित्याक सर्वोच्च न्यायालय मागीर नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल किंवा हायकोर्ट हेंचो दबाव आसा आनी भंय आसा सरकाराक की आपूण जे कितें करता तें योग्य काय अयोग्य. आनी मार्गदर्शन जे करपी आसा मार्गदर्शन करपी पथक जे आसा तें जर व्यवस्थीत मार्गदर्शन करीत जाल्यार हो जो गुंतो निर्माण जाल्लो आसा तो गुंतो आमी सोडूंक शकताले. कारण एका बाजून सरकार सांगता की एका वाटेन अभयारण्य जे आसा एका वाटेन राष्ट्रीय उद्यान आसा ह्या संदर्भातली धोरणात्मक जे निर्णय आसा हे सरकार अजून मेरेन घेना. अजूनही जर म्हादय अभयारण्य किंवा त्याच्या पासून कितल्या अंतराचेर खाणी आसपाक जाय ह्या संदर्भातले निर्णय ना. आणि ह्या सगळ्या गजालीक लागून सरकाराकूय भंय आसा. कित्याक हेच्या पयलीं सरकारान एक निर्णय घेतलेलो की म्हादय आनी नेत्रावळी अभयारण्यांतल्यो काही खाणी ज्यो आसा 40 खाणी त्यो चालू आसल्यो. म्हणजे 99 जेन्ना अधिसूचना येयली अधिसूचना जाहीर जाल्या उपरांत त्यो खाणी बंद जावपाक जाय आसल्यो पूण त्यो चालूच उरल्यो. आनी शेवटी जेन्ना ह्या विशयाचेर आमचे सेंटर्ड एम्पॉवर्ड कमिटी आसा जी सर्वोच्च न्यायालयान संघटीत केल्ली त्यांच्या समोर याचिका आयली. तेंच्यांनी सरळ सांगले मेंबर सेक्रेटरीन गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तेन्ना मनोहर पर्रीकरच मुख्यमंत्री आसले त्या वेळार तेंच्यांनी सांगले की ह्यो खाणी तुमकां बंद करपाक जाय. आनी शेवटी 6 नोव्हेंबराक 2003 ह्यो खाणी बंद करपाची पाळी सरकारचेर येयल्ली आसा. म्हणजे पयलीं जो निर्णय तेंच्यांनी घेतलेलो आनी वगी रावल्ले तेचो तांकां फटको बसलेलो आसा. मागीर तोच फटको परत आतां भारताच्या सर्वोच्च न्याय वेवस्थे कडल्यान मेळटलो किंवा नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल कडल्यान येतलो ह्या भंयान सरकार हो जो गोंधळात्मक किंवा संभ्रमात्मक जे ह्या संदर्भातले निर्णय आसा ते घेत आसा. किती सांगता गव्हर्नमेंट आय डोंट अग्री विथ दिस प्रमोद बिकॉज वॉट हॅज हॅपन भंय आसा म्हणून पॉलिसी करप ना दीस कॅनॉट बी द एक्सक्यूज. ना प्रश्न हो हा की तूं म्हणटा तशें जसो तुवें जो मुद्दो काडलो की ही केस हांगा येवपा आहा ही केस हांगा येवपा आसा हांगा आमी कितें आर्ग्युमेंट घालतले हांगा आमी कितें आर्ग्युमेंट प्लेइंग सेफ हाका लागून प्लेइंग सेफ यस नो वी आर प्लेइंग T20 we are not playing a test match. Yeah, but we are just tackling one ball at a time. Correct. Where we should think of a match. दुसरे सिरियसनेस गव्हर्नमेंट आसा काय ना हे 2-3 गजाली वयल्यान कळटा. पयलें म्हटल्यार आयज खंयचेच मंत्री आमदार हांगा गोंयांत ना सगळे महाराष्ट्रांत गेल्या. गोंयचे लोक हांगा त्रासान पडल्या गोंयचे लोक अन्नाक पादिशेर जाल्या धंदो काबार जाला रेव्हेन्यू लॉस जाला सगळो इंडस्ट्री काबार जाल्या पर्यावरणाचे कांय प्रॉब्लेम आसा सगळे घेवन ही पॉलिसी येवपाक जाय आसली पूण हांगा कोणूच ना. कोण पेंड आसा कोण खेडाक आसा कोण विदर्भाक आसा आनी कोण खंय आसा सिरियसनेस खंय आहा. तुमकां गजाल पडटा की इट इज बिकॉज ऑफ द सो मेनी कोर्ट केसीस that government is playing one ball at a time and not thinking about the test match. I say it is not even a test match. We are talking about a series. So view of government आसूंक जाय आशिल्लें की ही series आमी कशी जिखपाक जाय. One match does not or one ball does not constitute a victory. तें जर विजन घेतलो जाल्यार पयलीं जाल्यार तूं जाग्यार आसूंक जाय. सुहास बाब सारकें म्हणटा आमचे जे पळय मंत्री आनी हे आसूंक जाय ते गोंयांत आसूंक जाय आशिल्ले कारण की आयज आमच्या घरान उजो पेटलो. आतां हांव तुमकां फक्त इतकें सांगूंक सोदतां की जे सिरियस बिजनसमॅन आसा पळय ते रावचे ना. तुमी तुमचें करा पॉलिसी करा हे करा ते करा आनी ताजे उपरांत आमी येवन इन्वेस्ट करतले. ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स आर मुवींग आउट म्हणजे जे इन्वेस्टमेंट येवपाचे आशिल्ले पळय तेय येवचे ना आनी प्लस जे आसा ते वयतले. सो सरकारान हाजेर गंभीर विचार करूंक जाय. ते इलेक्शन तशें जातलेच ते येतले वयतले पूण जे गोंयां आमचें आसा ताका कशें आतां सुरक्षीत दवरपाचें ती टायम येयल्या की आवर गव्हर्नमेंट इल्लो पर्यावरणवाद्यांचो इल्लो चडूच प्रेशर आयला सरकाराचेर
की सरकाराक तुम्ही मॅन्युअर करपाक स्कोप दिनात आनी तातूंत भितर सरकार फक्त धडपडटा, चलपाक पळयता, पडटा, उठटा, परत पडटा अशी परिस्थिती जाल्या. पर्यावरणवाद्याचो इल्लो ओव्हर प्रेशरायझेशन जालां. अजिबात ना. पर्यावरणवादी जे आसा त्या पर्यावरणवाद्यांनी फक्त कायद्याची भारताची जी राज्यघटना आसा राज्यघटनेची मदत घेवन तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर न्याय मेळोवपा खातीर गेल्ले आसा आनी तेका लागून हो जो ताण आसा तो निर्माण जाल्लो सरकारान किंवा खाण मालकांनी हो स्वता निर्माण करून घेतलेलो आसा. जर पयलीं भारताच्या संविधानानुसार जे पर्यावरणाचे मुद्दे आसा किंवा वन्यजीवाचे मुद्दे आसा तेचेर जर लक्ष दवरलेलें न्हू जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासली. कारण जयंती नटराजन जे आसा आदल्यो आमच्यो देशाच्यो वन आनी पर्यावरण मंत्री तेंच्यांनी स्पश्ट सांगले जेन्ना शांताराम बाबान तांकां प्रश्न केलो की कितल्यो खाणी म्हणजे बेकायदेशीर चलता. 507 बेकायदेशीर प्रकरणां गोंयान म्हणजे 2006 ते 2011 म्हणजे अशा प्रकारची जेन्ना स्थिती आसता न्हू ही स्थिती आमी स्वता निर्माण केल्ली आसा. आनी म्हाज्या मतान तर पर्यावरणवाद्यांनी जे कितें केल्लें आसा ते आमच्या घटनेचे जे 48वे कलम आनी 51वे कलम ही जे 2 कलमां जर वाचीत जाल्यार प्रत्येक नागरिकान अशें जर वागपाक सुरवात जर केली जाल्यार म्हाका दिसता हो व्यवसाय आसा तो खूब प्रतिकूल परिस्थितीन. लास्ट म्हाका एकच गजाल सांगात, तुमकां कितें अपेक्षा आसा केन्ना सुरू जावन परत लोक कामाक लागतले? हरीश बाबान आतांच सांगलां की चडशे जे लीज होल्डर्स आसा दे ऑलरेडी हॅव प्लॅन टू मूव आउट. ते म्हणटा तुमी हांगा सगळें जाग्यार घालात आनी मागीर आमकां सांगात आमी येता आनी धंदो करता. आतां ह्या अशें तर जालें जाल्यार आमच्या सारके जेंचें आमी प्रतिनिधित्व करता 25-50 हजार कामगार आसा, ट्रक मालक आसा, ट्रक चालक आसा, बार्ज ओनर आसा, बार्ज वर्कर्स आसा, जे ह्या धंद्याचेर 1.5 ते 2 लाख लोक निंबून आसात. त्या लोकांचें कितें जातलें? कित्याक ह्या लोकांनी पयसो करूंक ना. पयसो केलो तो लीज होल्डरांनी पयसो केलो आसात पूण ह्या लोकांनी दिसपट्टें कितें मेळ्ळां ताचेर जगल्यात आनी तेंचें राहणीमान आतांच सुदारपाक लागलेलें. 2 जेवणां मेळटालीं, कांय तरी एक स्टँडर्ड ऑफ लिवींग आयल्लो तांकां, पूण तोच तुमी काडून घेतलो. हांव म्हणिना की जें कितें जालां तें बरोबर जावना पूण तेका सुदारपाक डेमोक्रेसीन सदांच चूक सुदारपाक एक संदी दिवपाक जाय आनी ती संदी म्हाका दिसता ह्या लीज होल्डरांक दिवंक ना. सरकारान बिफोर पुटींग अ सस्पेन्शन तांकां आफोवन स्क्रुटनी करून तांकां सांगपाचें की हें वायलेशन आसा, यू करेक्ट दीस वायलेशन, आय एम गिविंग यू 6 months टायम, इफ यू डोंट करेक्ट दीस वायलेशन आय एम टेकिंग युअर लीव. तें जालें ना. म्हाका लास्ट सांगात मेलोनी बाब, जानेवारी 2015 रियलिस्टीक डेडलायन आनी तुमची डेडलायन कितें आफ्टर एनालायझींग केन्ना गोंयाक मायनींग ऑपरेशन स्टार्ट जावपाक शकता? जानेवारी 2015 इज अ ड्रीम, विसरपाचें. ओके. आनी हें जर जाग्यार घालतलो जाल्यार एक्चुअली चड टायम नाका. पूण जाय कितें आमी सगळे वांगडा बसोंक जाय. कारण की तो जर आपले बाजू मांडटा, तो आपले बाजू मांडटा, हांव म्हजी बाजू मांडटा, एक फॅमिली डिस्प्युटान सुद्दां सेटलमेंट पॉसिबल जावपाक शकता जाल्यार एका वर्सा भितर जावंक शकता जर आमी बरोबर बसले आनी एक मध्यम वाट काडली. नाल्यार अशेंच उरतले आनी म्हाका दिसना आनी उमेद दवरपाची. म्हाका दिसता इतले स्वताच्या हार्श शब्दांनी सुरू केल्ले मेलवानी बाबान परत तांच्याच हार्श शब्दांचेर आमी थांबतात. चित्र म्हाका दिसता बऱ्याच प्रमाणात क्लियर जालां. खंय कोफुसांव आसा थंय कळटा. खंय तरी एक कडेन बसून जो पर्यंत हें सुटना तो पर्यंत लोक परत पोटाक लागचे नात. तो विचार सरकारान करचो इतलीच सगळ्यांची हांगा इच्छा आसा. तुमी सगळे जाण आयले आनी मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.